घेवपाचें कारण म्हटल्यार पयर आमच्या फातोर्डाच्या आमदाराची बर्थडे सेलिब्रेशन जालें आनी ते बर्थडे सेलिब्रेशनाक आमी लायव्ह पळयताले ते बर्थडे सेलिब्रेशन. थंयसर विजय सरदेसायान एक उल्लेख केल्लो आसा की आपूण ट्रायब ST मेळोवन घेवपा खातीर आपचो मेन हें आसा म्हूण पयलो सान आपुणूच हें केलें म्हूण तेणें ते भाशणांत सांगलें आसा. सो म्हाका फातोर्डाच्या आमदाराक विजय सरदेसायाक सांगपाक जाय, तूं आमदार जाला 2012 ST जाल्या 2023 आनीक चळवळ करपी STची 1998 जवळ जवळ स्टार्ट जाल्ली आनी जायतीं मेळावे जायतीं शिबिरां गांवांनी आमी केल्लीं. केपें, काणकोण, पिरियोड, मागीर सांग्यार, सावोंडे, राय, हेच्यान कोर्तालीं, मागीर ते सायडीन कुमारजुवा, अशें जायतीं आमी एजिटेशन केल्लीं, मेळावे केल्ले. आनीक त्या मेळावाचो दबाव सरकाराचेर पडोन आनी आमचो त्या टायमार सावथ गोवाचें सीट रमाकांत आंगले जिकिल्लो ऑन BJP टिकेट आनी सरकाराक सेंटराक वाजपेयी सोंपलोलो, वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना आनीक स्पीकर सोंपलोलो बालयोगी आहलो तेन्ना आमचो हो प्रश्न एजिटेशन जावन रमाकांत आंगलेन पार्लमेंटान मांडून आनीक आमी एक पिटिशन फायल करून गोवा शेड्यूल ट्रायब्स एक्शन कमिटीन पिटिशन पार्लमेंटान फायल करून तो STचो दर्जो आमकां मेळ्ळो 2023. बट जे विजय सरदेसाय सांगता आपुणाचो पयलो सान आतां ST करपाक ही चुकीची गोश्ट आसा. कारण STचे चळवळ जाल्ली 1998 आनी 2023 हो प्रश्न सुटावो जाल्लो. 1994 पयलें हिस्टॉरीक रेझोल्युशन गोंयचे असेंब्लीन पास जाल्लें आनी ते रेझोल्युशन प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन घातलेले आमचो सोंपलोलो MLE बाब आंतोनी गांवकारान आनी ते सगळे एकमुतीन म्हणजे फूल सपोर्टान सगळ्यांनी सपोर्ट करून ते रेझोल्युशन पास जावन तेजे उपरांत आनीक जायतीं जालें आनीक असो आमकां STचो दर्जो मेळ्ळो. बट विजय सरदेसाय म्हणटा आपूण पयलो सान ST चळवळीन आसा आनी हांव विजय सरदेसाय सराक म्हणजे ताका सांगोंक सोदतां की तूं लोकांक मिसगायड करूं नाका, फॅक्ट उलोवपाक जाय, फॅक्ट्स, यू हॅव टू टॉक फॅक्ट्स. हो STचो दर्जो आमकां 23 मेळ्ळा, तूं आमदार 2012 जाला. तेजे उपरांत तुवें कितें केलां हांव ना म्हण केलां आसतलें, बट ST करपाक तुजो हात आसा म्हणटा तें एक आसोल फूट. कारण ST करपाक आमी झुजोन ST केली आनी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आसतना रमाकांत आंगले BJP सरकार आसतना हें जालां. दुसरें तो सांगता ते सेलिब्रेशनाक हांव खंयचे जातीचेर कातीचेर गोंत्र ना, बट ताणें एक उल्लेख केला की मडगांवां आपूण कावन्सिलर हाडटलो म्हूण मुस्लीम कमिटीचेर. हांव ते कमिटीचेर वायट ना, हांव तो म्हणटा गोंयकार कोण जाल्यार म्हाका दिसना फातर्डांत हो मडगांवां हो कुर्तोरी तेणें म्हटलां की आपूण हे तिनी भागान भोंवतलो परसभर आनी कावन्सिलर हेजे हाडटलो मुस्लिमाचे. हांव मुस्लिमाचेर कोंत न्ही आनी हांव खंयचे जातीचेर कोंत न्ही, बट गोंयकारपण जेन्ना तूं म्हणटा म्हाका दिसना हिंगा खंयचे मूळ गोंय मुस्लीम आसा हाडटलो जाल्यार तुका शाबासकी तुवें हाडपाक जाय. बट नॉन गोवन तर तूं गोंयकारपण म्हणून मुस्लिमाक कावन्सिलर करूंक म्हणटा जाल्यार हिवूय तुजी एक पको फारोसो आमकां दिसतलो. ते उपरांत तुवें म्हटलां तुजे बर्थडेयाक की तुवें मोग करपाकूय जागो दिवपाक जाय लवजांक. सी हांव नको तुवें ते हुंयचेजेर म्हणटे मोग करपाक जागो म्हणचे तूं जाणा आतां इतल्यो मर्डरी जाता लवज FS जावन आनी तूं एक आमदार जावन अशें उलोवप ही एक व्हडली चुकीची गोश्ट. कारण लाव करपाक ती जाणा ती मोग कोतली कोण व्हंकल न्हवरी आसा लवज आसा ती मोग कोता, तूं जागा आनी दीत म्हूण तेका सांगनाका आनी लोकांक किचाबूड करून कितें उलोयनाका सायबा प्लीज. हे लवजाक लागून गोंयांत जाता कितले मर्डर जाता कितें जाता कोण पॉयझन पिवन तें आनी वाडोय नाका प्लीज. हांव हात जोडून मागता तुका, तूं बरें काम करता बरेंच काम कर. असली
मूग करपा जागो फातर्डा मॉडर्न आनी मॉडर्न फातर्डा तें मातशें बंद कर. ती जरी तुवें सांगला पेक मारपाक जाय म्हणून गोंयकार पेक मारतात, तुवें आनी पब्लिकली सांगपा नाका आनी गोंयकारांचें नांव पिड्यार करूं नाका आमी पेक मारपी म्हणून. पेक मारता म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, पेक मारपाकूय जाय आनी तो मारपाकूय केला. गोंयांत फेमस आसा पेक मारपाक. तूं पब्लिकली तें सांगनाका, लोक तुगे तें लायव्ह आख्खो संवसारांत जगभर चोयतालो. सो मातशा शिस्तीन उलोवपाक जाय. जेन्ना उलोवपाक जाय एक घरांत मत भितर उलयता तें डिफरंट, पब्लीक उलयता तेन्ना आमचे गोंयचें नांव सांबाळपाक जाय. अशें दाखोवपाक जायना की आमी बेबदे आमी सोरपिवपी म्हणून. मातशें प्लीज हेचेर तुवें दुसरे फावटी चोत्तर रायन भाशण करचें. आतां हांव सांगता की आमकां BJP सरकारान जायतें केलां. सेंटराक तुमी पळयलां तर तुमी म्हटलें हांव पत्ती उल्लेख करून दाखयता. जेन्ना BJP सरकार जालो तेन्ना प्रायम मिनिस्टरान तुमी चोयलां आसतलें, सेंटर कॅबिनेट मिनिस्टरान ट्रायबल चड आसतले. इंडियेची प्रायम मिनिस्टर तेणें केल्या ती ट्रायबल आसा. सो तूं तेंक सांगनाका BJP पब्लिकली अनावन्स करना BJP कांय कोना ट्रायबलाक लागून. जितले BJP पार्टीन ट्रायबलांक लागून केलां आनी आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री जेन्ना आमी जायते जाणांक ट्रायबलांक घेवन वयता केन्नाच आळकुळी पासून आसल्यार ताका सुटावे करून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी तशेंच आमचे आदले पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तांडावणे आनी आतांचे पार्टीचे अध्यक्ष आसा आमचे दामू नायक हाणें आमकां केन्नाच ट्रायबलाचो विशय तरी घेवन गेलो. केन्नाच आमकां ना म्हणप ना. इवन डिफिकल्ट जायना ताका मार्ग दाखोवन आमकां कशें तें काम करून घेवप तें ताणें आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा. लोकांची कामां जाल्लीं आसा. तुमी पळयलां आसतलीं आमचे ट्रायबल सालसेट भागांत जायते गरीब आसात. ते मागीर पोके फार मारूं ट्रायबल मुखार पावले ना. आमकां मरणाची एक अंतीम संस्कार करता ती एक स्कीम केल्ली आसा. ती स्कीम इतली बरी आसा, जायतो ताजो फायदो घेता. तुमच्यांनी प्रेस माध्यमांतल्यान तुमी विचारल्यार तुमकां ट्रायबलांतल्यान मेवतले कितले लोकांनी ती स्कीम घेतल्या ती. तेजेर कळटा आमचे गोंयांत कितले ट्रायबल गरीब आसा ते. आनी तांकां गोंयचो सरकार इवन अंतीम संस्कार करपाक आमी स्कीम केल्ली आसा आनी तेजो लाभ चडांत चड ट्रायबल लोकांनी घेतलेलो आसा. सो बेश्टें कितें फार मारून लोकांक मिसगायड करूं नाका. लोकांक फॅक्ट सांगपाक जाय, फॅक्ट्साचेर उलोवपाक जाय. सो हांव विजय सरदेसाय आनी हेरूय सगल्यांक सांगता, काँग्रेसाक आनी सगल्यांक, तुमी आमचे ट्रायबला भावांक मिसगायड करूं नाका. आनी हांव ट्रायबल भावां कडेन हात जोडून मागता, तुमी आमी सगल्यांनी एक जावन, तुमी खंयचे पार्टी आसून बट एक जावन आमी एकवट आमचो दवरूंक जाय. कारण आमकां सदांच यूज केल्ले वता. खंयचे प्रोग्राम आसा तेन्ना आमकां यूज करून हे मोठे मोठे लोक आमकां यूज करता. सो तुमी यूज जावपाक दिनाका. तुमी आमची जात, आमचे ट्रायबल भाव आमी एकठांय रावन आमी मुखार वचपाक जाय. आनी तुमी अशें करतले हांव अपेक्षा दवरता. आनी आमचे BJP सरकार हेज्यान फुडेंय आमकां ज्यो सवलती उरलेल्यो आसात तांचेर लक्ष दिवन सेंटरा कडेन उलोवन आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे राज्यसभाचे MP सदानंद शेट तांडावणे, आमचे गोंयचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी हेर सगळे, आमचे गोंयचो स्पीकर आसा रमेश तावडकार, आमचो मंत्री आसा गोविंद गावडे, आमचो आमदार आसा गणेश गांवकार, आमचो आमदार आसा बाब आंतोनी वाज, हे सगळे एकवटान घुसपड ना करून तुमी एकवटान ही आमची जे कितले प्रश्न थोडे उरलेले आसात ते बरे भाशेन तुमी सुटावे कोत्तेले अशें हांव अपेक्षा दवरता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. डबल इंजीन सरकार जेन्ना गोंयांत आयलें, केंद्राक आनी गोंया भितर दोनूय सरकारां आमची आयलीं, त्या टायमार साकून वेगवेगळ्यो खुबश्यो स्किमी ह्या सगळ्या गोंया खातीरय केल्यात. त्याच बरोबर स्पेशली ट्रायबल लोकां खातीर ST खातीरय भरपूर स्किमी केल्यात. आनी फाटल्या दिसाक एक म्हणजे एक आमचे विजय सरदेसायांचो एक व्हिडिओ आमी आयकलो की ST खातीर खंयची स्कीम करुना आनीक तेजो फायदो ह्या लोकांक जालो ना. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां, हांव साक्ष आसा, हांव फाटलीं 24-25 वर्सां जालीं भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करता. आनी हें काम करतना आमी समर्पण भावनेन काम हें आमी सुरू केल्लें. आनी ते कामाचें म्हणजे काम करतना आमी अशें काम केल्ले कडेन आसा
की प्रत्येकाक ज्यो सरकारान स्किमी केल्यात त्यो स्किमी लोकांपर्यंत कशी पावतल्यो, लोकांपर्यंत प्रत्येकाल्या घरापर्यंत ती स्कीम कशी पावतली, जावं तांकां ते पयशे तेंच्या अकाउंटार कशे पावतले, हेजी सगळी म्हायती जी आसा ही आमकां पूर्ण आसा आनी आमकां खबर आसा कितें 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 केल्ले कडेन आसा तें. आनीक केल्यान करून सुद्दां काही प्रमाणांत एक आरोप जाता की हे सरकार एसटी खातीर कांय करिना, त्याच बरोबर हे सरकार काम करना. हांव मुद्दाम खऱ्यांनीच अभिनंदन करता दोतोर प्रमोद सावंताचें. दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना साकून सीएम जालो त्या वेळार साकून ताणें आमकां सगळ्यांक म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो स्किम्स आसात जावं आमच्या स्पेशली ट्रायबल जावं एसटीचो डेव्हलपमेंट जावचो तांचो स्टँडर्ड वाडचो ह्या खातीर खुबसो प्रयत्न जो आसा केल्लो कडेन आसा. हांव मुद्दम याद करून दिवपाक सोदतां जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचें सरकार केंद्रांत आनी गोंया भितर आयलें अशा टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळपाचो किंवा आमचे ट्रायबल ऑफिस जे आसा हें बरे पैकी मॉडिफाय करपाचें, त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो स्किमी त्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान सादारणशे 23 स्किमी करपाच्यो. त्याच बरोबर फाटल्या दिसांनी हांव मुद्दम अनेक अभिनंदन करता दोतोर प्रमोद सावंताचें. बिरसा मुंडा हेच्या नांवान एक नवी स्कीम तेणें ह्या दिसांनी लॉन्च केल्ली कडेन आसा आनी खऱ्यांनीच खूब बरी स्कीम आसा. जे भुरगे आमच्या हायर एज्युकेशना भितर वयतले सादारणशे 300 भुरग्यांक ही स्कीम घेवपाक मेळटली. खऱ्यांनीच खूब बरी स्कीम. त्या स्किमींतल्यान 3 लाख रुपये पर्यंत जे ट्युशन फी जी आसा ही फी दिवपाची प्रोविजन त्या स्किमी भितर केल्ली कडेन आसा आनी इजी स्कीम आसा, व्हडली डिफिकल्ट स्कीम ना. फाटल्या दिसांनी आनीक स्कीम आसली पूण ती डिफिकल्ट आसली पूण आयज इजी स्कीम ताणें केल्ली कडेन आसा. हेजे वेल्यान कळटा की हो गव्हर्मेंट त्याच बरोबर आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आमच्या ट्रायबला खातीर खूब काम करता. कोणेच बेश्टेच आरोप करीत रावची न्ही. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कितलो ह्या गोंया भितर बदल दिश्टी पडटा. आयज गोंय तशें पळयलें जाल्यार चकचकीत दिसता. आख्ख्या देशा भितर सगळ्या देशा भितर आमचें गोंय खऱ्यांनीच एक उठोन दिसलेल्या सारकें दिसता. आयज विमानान सुद्दां सकयल जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना गोंय सुंदर गोंय हें दिसता आनी हें सुंदर गोंय कोणें दवरला तर आमचे दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दवरले कडेन आसा. हांव मुद्दम अनेक विशय सांगपाक सोदतां. हांव जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसा आनी जिल्हा पंचायतीचो मेंबर आसतना सुद्दां आमी जेन्ना जेन्ना फंड तेजे कडेन मागलो तेणी त्या वेळार आमकां फंड दिल्लो कडेन आसा आनी आमी तो फंड आमच्या ट्रायबल भागा भितर म्हणजे स्पेशली हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. हांव सांग्यावेल्या सगळ्या ट्रायबल विलेजींनी तो फंड आमी पावयल्ले कडेन आसा आनी ट्रायबला खातीर आमी काम केल्ले कडेन आसा भारतीय जनता पक्षान. दाखवेत चळवळींतलो एक त्या वेळाचो 1999 एक मेंबर आनी म्हाका खबर आसा गोंय जेन्ना गाकवेत चळवळीन जेन्ना फुडें सरले तेन्ना डॉक्टर काशिनाथ जल्मी, गुरू शिरोडकर, आतोन गांवकर, मामा कार्दोज आनी आमचे गोविंद शिरोडकर, बाबूसो गांवकर, पांडुरंग कुंकळकर अशे अनेक जाण आमचे लिडर गाकवेत चळवळीन फुडाकार घेतलो. आनी गाकवेत चळवळ फुडाकार घेतल्या उपरांत 2003 माननीय मुख्यमंत्री त्या वेळाचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्या मार्गदर्शना खाली त्यांच्या पुढारा खाली 2003 एसटी स्टेटस मेळ्ळो. एसटी स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत खुबश्यो गजाली चालीक लागल्यो. तेजे उपरांत दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आले त्या वेळाचेर आमी आंदोलन केलें एक ब्रिजाचेर आनी त्या वेळाचेर आमकां SC ST कमिशनर आनीक दुसरे ट्रायबल डिपार्टमेंट हे 2 गोश्टी मेळ्ळे त्या टायमार दिगंबर कामत आसतना आनी तेका ती चळवळ सुरवात करता आसतना आमचे हातांचे सभापती आनी त्या वेळावेले आमदार आनी उटा संघटनेक एक बरें मार्गदर्शन करपी अशे आमचे रमेश तवडकर यांच्या पुढारा खाली ब्रिजाचेर आमी आंदोलन केलें आनी त्या विधानसभेन ह्या रमेश तवडकर आनी आमच्या बाकीच्या आमदारांनी सपोर्ट करून ह्यो 2 गोश्टी घेतल्यो आनी तेजे उपरांत आमच्यो खुबश्यो हालचाली चालू जाल्यो आनी तेजो फायदो आमकां मेळत आसा. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जे कितें आमकां दिला ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा पासूनच चालू जाले, मनोहर पर्रीकरांचे पासून चालू जाल्ले. रमेश तवडकर मंत्री आसतना रमेश तवडकरान 25 स्किमी केल्यो. आतांच आमच्या हातून बाबान म्हटलें मरणाचे आमी मरण करता तेका सुद्दां एक गरिबांतल्या गरिबांक आदार मेळचो म्हणून एक त्या टायमार ती एक स्कीम आसली आनी तेजो खूब गरिबांक फायदो जाता. 25 स्किमींतल्यान आयज कितकेच लोक त्या स्किमीचो फायदो घेता. आमी आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक लागून सेंट्रलाक वचून येयले, दिल्लीक वचून येयले. आमकां भारतीय जनता पक्षाचे जे आमचे
अमित शाह त्यांनी प्रॉमिस केल्ले आसा आनी आमची अपेक्षा आसा सरकारा कडेन आमचे रिजर्वेशन घेतले. आमी आतांच एक आमचे थोडे संस्था आसा ते संस्थेक घेवन आमी एक भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक आणि एक मुख्यमंत्री यांका परत एक विधानसभेच्या पयलीं एक निवेदन दितले आमच्या सगळ्या संस्थांक घेवन आणि हे आमचे रिजर्वेशन आणि जे आमचे बॅकलॉग आसा तशेंच फंड्स प्रोविजन आसा ट्रायबलाक हे मेळोवपाक लागून आमी एक निवेदन दिवपाचें अशें केल्लें आसा. आमी आयज हांगासर एसटी मोर्चा म्हणून उलयतात पण आमी सरकाराक डिमांड करता. आमी सरकारा कडेन आमचो सरकार असून सुद्दां आमी सरकाराक निवेदन दिता. वारंवार आमी सरकाराक परत जागृत करता. आमचे खंयच आमचे भाव भेदभाव ना आणि सगळे ज्या कोणी आमचे क्रेडीट घेवपाक जर केला आसत जाल्यार तेंच्यांनी कामूय करचें आणि आमचो लोकूय तांकां मतां मारता म्हणून तेंच्यांनी आपल्या मतदारसंघान आपले एसटी भाव आसा हेका लागून विधानसभेन प्रश्न मांडोवपाचो हें तेंचें कर्तव्य आसा आणि ते प्रत्येक आमदारान करचें आणि सरकाराक जाग हाडची सरकाराचें ते करून घेवचें इतकें सांगता. परत आमी हे निवेदन आसा आमच्या संस्था मार्फत एसटी समाजाचे सगळे संस्थाक एकठांय करतले आणि एक प्रदेशाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्याक आमी निवेदन थोड्या दिसांक दितले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.